अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे 31वे सत्र मुंबई शिवाजी पार्कात शेनवारा सुरू जाले। उक्तावणाक मराठी फिल्म अभिनेत्री वर्षा उसगांवकार आणि आल्बर्ट डिसूजा आशिल्ले। आयतारा सांजे समारोप सुवाळो जातलो। नेरुल पुलाकडेन फाटल्या 27 डिसेंबराक मोहम्मद जाफर ह्या 17 वर्सांच्या आराडी नेल्लांतल्या भुरग्याची बॉडी मेळिल्ली। ताचो खून जाला म्हण ताच्या फामिलीन दावो केल्लो। पुलिसांनी अजून मेरेन योग्य तपास करूंक ना। पुलिसांनी योग्य तपास करून जाफराक न्याय मेळोवन दिवचो म्हण ताच्या फामिलीन मागणी केल्या। जाफराची फामील शेनवारा कळंगूट पुलीस स्टेशनार गेल्ली। जाफराचो खूनच जाला आणि पुलिसांनी तांचे काम योग्य पद्धतीन करचे म्हूण जाफराची फॅमिली म्हणटा। चेडो आता मरण 11 दीस जाले। आज पासून आमकां कितें सांगोंक ना की कितें जाला कशें जाला पळय तें। म्हाजो चेडो ते दिसा बरे भाशेन जेयला आनी बरे भाशेन गेला कामाक ते दिसा। पूण आज पासून की कितें कळोंक ना की म्हाका म्हाज्या चेड्या वांगडा कितें जाला पळय तें। आमी पुलिसांक रिक्वेस्ट करता की मातशें कितें पळय तें आमकां सांगून दिया की कितें जाला पळय तें। म्हाज्या चेड्याक न्याय दिया म्हणून। म्हाजो चेडो कोणा वांगडा चडसो भावना आसलो। म्हाका इतलें खबर ना की म्हाज्या चेड्या वांगडा कितें जाला पळय तें। तुका न्याय मेळटले केन्ना म्हणून आमी विचारता केन्ना न्याय मेळटले म्हणून। आमी गरीब मनशां, आमचेशीन पावर ना काय ना। आमी दीसभर जोडून सांजचे हाडून आमी खाता आहल्या मनशां। एकूच चेडो आसलो, आमकां न्याय जाय आनी आमकां कांयच नाका। म्हाका आनी फुडें कळोंक जाय की जालें कितें। आमी हेच विचारता की आमी कितले दीस म्हणून कोणा विचारतले म्हणून, कोणा विचारतले जालें कितें म्हणून। तेंचें काम ते सारकें करून आमकां बेश्टो आमकां न्याय दिवनी की जालें कितें, कोण केलें तें बेगीनशें बेगीन धरात आनी तांकां जे मेळपाचें आसा सजा ते दिया। चालू आसा म्हणून सांगल्या सगळ्यांक। आपण तुमचे कॉल रेकॉर्ड बी काडल्या, इन्क्वायरी चालू आसा तुमकां सांगता म्हणून सांगल्या। तुमकां हेजे पयलीं केन्ना आपयल्लें? ना। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते। घेऊया कमर्शियल ब्रेक।